गोवा बोर्डाच्या 12वेचो निकाल 95.46%, गेल्या वर्सा आशिल्लो 92.66%, 95.3% चले जाल्यार 95.88% चलयो सप्लिमेंटरी जूनाच्या पहिल्या सप्तकांत। साखळे आणि फोंडा पालिकेचो वेंचणुकेचो निकाल सकाळी दनपार मेरेन चित्र क्लियर। साखळे बीजेपी काय सगलांनीचे टुगेदर फॉर साखळी, फोंड्या बीजेपी काय आनी कोण, सस्पेन्स। बेळगाव खानापूर आणि गोयचे बरे संबंध, गोंयांत काम करपी खानापूरच्या लोकांनी बीजेपीक मत मारचे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घरकान्नीक घेवन खानापुरा पावलो प्रचाराक। हिंसाचारान पेटिल्ल्या मणिपुरांतल्या गोयच्या मेडिकल स्टुडंट सुविद्या नायकाक सीआरपीएफान पावयले इम्फाल एअरपोर्टार, उपरांत दिल्ली सावन गोंयांत सुरक्षीत। मिरामार एका जोडप्याकडच्यान वसुली करून चलयेक फोन करपाच्या प्रकरणात 2 कॉन्स्टेबल सस्पेंड, खात्यान सुरू केल्ल्या डिपार्टमेंटल चौकशी। गाडयेर गोवा पुलिसेचो लोगो लावन आणि हारशार गोवा पुलीस बरोवन काणकोण वाठारांत भोंवपी गाडी पुलिसांनी धरली। 3 चलयांक सोडली, चल्याक धरलो। ढवळे स्क्रॅप यार्डाच्या उजान लागसरच्या घरांचोय गोबोर, भाड्यान रावपी 4 संसार वाऱ्यार। थळावे म्हणटात स्क्रॅप यार्ड बेकायदेशीर, सरकार स्क्रॅप यार्ड पॉलिसी करूंक फेल। आणि गोंयांत दुकान माडून आयपीएल सट्टो घेवपी आनीक एक गँग सापडले। परवरी पुलिसांची मार्रा पिळेणा कारवाय, गुजरातांतल्या 3 धरले।